Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. भारतीय जनता पार्टी जी हा यांच्या पाया पोंची सध्या जमीन सरकोंक लागलेली हा। नाका जाल्ले TMCच्या बद्दल आमची जी पार्टी चीफ हा ममता बॅनर्जी यांच्या बद्दल नाका जाल्ले त्यांचे लोक जे हा वक्तव्य करपाक लागलेले हा, सोशल मिडियाचेर नाका जाल्ले पोस्ट घालपाक लागलेले हा। काल पयर कोण तरी ट्रेनीसून बंगाली देंवन येतात जाल्यार ते मतां मारूंक येता म्हणटात। हे तरेचे सगळे नाका जाल्ले अफवा ह्यो भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चालू केल्ल्यो आहा। ममता बॅनर्जीक जी एंटी हिंदू हे जे भारतीय जनता पार्टीवाले म्हणटात हो तांचो स्टेटमेंट बेजलस आहा, ताका कांयच खंयचोच आधार ना। ममता बॅनर्जी एंटी हिंदू ही आसपाकूच शकना। ममता बॅनर्जी ही एक प्युअर ब्राह्मण समाजातली चली। ही फॉल्स प्रोपगंडा मशीन जे आसा ह्या पार्टींचे बीजेपीचे ते आता हायपर एक्टिव्ह जाला, पूण लोक ते फटिंगपणा म्हणून जाणा। पूण जिखल्या पळय तेन्ना 213 आमदार जिखलेले। ह्या 213 आमदारांसून 160 आमदार हे हिंदू आहात वेस्ट बेंगालान, जाल्यार तिका एंटी हिंदू कशी म्हणूंक शकता? ही पार्टी एक वोटिंग पार्टी, जे कितले तेंच्यांनी प्रॉमिस केल्ले सगळे तेंच्यांनी फट कितें आसा ते दाखयले। ज्या पार्टीचो लिडर हेच्या पयलीं अण्णा हजारेच्या फुड्यान तेणेन सांगलेले आपूण केन्नाच राजकारणान येवचो ना, तो राजकारणान येयलो, आपूण केन्नाच काँग्रेसीचो साथ घेवचो ना, पूण तेणेन काँग्रेसीचो साथ घेवन मुख्यमंत्री जालो। यमुना रिवर आपूण साफ करतलो, दिल्लीचे प्रदूषण आपूण काबार करतलो, हे सगळे सांगलेले, पूण यू टर्न मारलो। शरणार्थ्यांक खंय धर्म नासता, रोहिंग्यांक खंय ममतान हाडूंक ना। 1971 जेन्ना बांगलादेश आनी पाकिस्तानाची फाळणी जाली त्या वेळार सरकार काँग्रेसीचो आसलो, ही फाळणी करपी त्या वेळार इंदिरा गांधीन केल्ली। त्या टायमार फाळणी जेन्ना जाली त्या टायमार जे लोक शरणार्थी म्हणून भितर येयले ते वेस्ट बेंगालान येयले, ते आसामाक येयले, ते वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी गेले आनी इंटरनॅशनल लॉ जो आहा हेज्या प्रमाणे शरणार्थी जे आसता तो खंयच्याय जातीचो खंयच्याय धर्माचो आसूं तेका आमी शेल्टर दिवप। ममता बॅनर्जी हालीं येयल्ली आहा। ममता बॅनर्जी ह्या रोहिंग्यांक घेवन येवंक ना,